अर्गान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. मार्कचो वांजेल 2 अध्याय वाक्य 18 ते 22. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 18 to 22. एक फावटी जुवांचे शिस आनी फरिजीयो उपास पाळटाले. तेतून थोडे जाण जेजू सरशीन येवन अशें सवाल करी लागले. जुवांचे शिस आनी फरिजीयांचे शिस उपास करतात, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगता आसतना काजराच्या ओवळ्यांनी उपास करिये तुवें? बिलकुल ना. होरेत तांचे सांगता आसता पर्यंत तांणी उपास करूंक जायना. होरेताक तांचे तावन काण वर्तचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. कोणीय मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना. मारीत बी जाल्यार तो कोपो पोरण्या थावन पिंजून वेता आनी पाळो आनीकी व्हड जाता. कोणीय नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार सामडी फुटतात आनी वायनी पाजरून वेता आनी सामडी पाड जातात. नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी भरीत जाय. हे उतार आज आमकां फावो जाला. पयले एक उपासा विशीं सवाल. तांणी 2 संगती तांचे जेजू मुखार ते दवरतात. एक जुवांचे शिसी उपास करतात आनी जुवांचे शिस फरिजीयांचे शिसी उपास करतात. पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजू सांगता आसतना आनी जेजूचे उतार इतलें ते आयकत आसतना, जेजूच्या मिसमांत वांटेली जावन आसतना जेजू सांगता ते म्हजे सांगता आसात ते, देखून तांकां उपासाची गरज ना. जुवांचे शिस जेजू सांगता नातिल्ले, फरिजीयांचे शिस जेजू सांगता नातिल्ले, देखून ते उपास करताले. आमकां आज आमच्या जिवितांत जेजूच्यो नव्यो संगती आमी आपणायच्यो जाल्यार आमी खंडीच उपास मागणें करूं जाय. उपास मागणें केल्या शिवाय आमच्या जिवितांत जेजून दिल्ल्यो नव्यो संगती आमच्यान आटापंक जायना. जेन्ना म्हणसर तुज्या जिवितांत तूं कुडीच्या दादोसकाये खातीर जियेताय, संवसाराच्या वशाक लबदून तूं जियेताय, तर तुजे थंय बदलावण येना. बदलावण केदाळ येता? तुजे कुडीक तूं धंडयताय, उपास करताय. उपास केल्यार मात्र पावना. मागणें करताय, मागणें केल्यार मात्र पावना. उपास केल्लो कितलो तो आई वाचून दुर्बळ्यांक दान करताय, तवळ मात्र ह्यो संगती समजूंक आमी शकता. देखून एका मनशान जर आत्मीकतान वाडवळ जोडीचें जाल्यार हप्त्यांत एक 2 दीस उपास मागणें करूंक जाय. एक दीस ताच्या वाडवळी खातीर, एक दीस ताच्या कुटुंबा खातीर. तेल्या तुजी वाडवळ जाता, कुटुंबाची वाडवळ जाता, तुजे समस्या परिहार जातात, तुज्या कुटुंबाच्या समस्याय परिहार जातात. देखून अशें करून मागतेलीं आज बारीस उणी आसात, पूण हें केल्यार बारीस बरें. आनी नव्यो संगती जेजून सांगलेल्यो नव्यो संगती फरिजीयांक, सादुसेवांक आनी शास्त्रींक, जुदेवांक आटापंक जाल्लें ना. कित्याक तांचें जिवीत परिवर्तन जावन वतलें. पोरणे ते जिवितांत नव्यो संगती तांणी घालूंक पळयलें, देखून तांकां तें जालें ना. जेजू देखून सांगता नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय. म्हळ्यार नव्यो संगती आमच्या जिवितांत काणगेचे जाल्यार पोरणे आमचें जिवीत आमी सांडी जाय. पोरणे कितें आमच्या जिवितांत आसा, जावंक पुरो तें पातकाचें जिवीत, जावंक पुरो त्यो वायट संवयो, या कितेंय राग मसूर हगे, हें पुरो सांडल्या शिवाय, हें पुरो आमचे तावन भायर काडल्या शिवाय आमकां जेजून सांगलेल्यो त्यो नव्यो संगती ह्या देवाच्या उतराचें उगडापण, ह्या रेवलेशन म्हाका आनी तुका जावंक सादत ना. देखून जायते जाणांक अजूनय देवाचें उतर समजना. कितले पटी वाचल्यार थोडी म्हणटात 3 पटी वाचलो बायबल, 4 पटी वाचलो, पूण तांकां अर्थ समजना. कित्याक म्हळ्यार पोरणे जिवीत तांणी सांडूना. पोरण्या जिवितांत तो नव्यो संगती तांणी घालूंक पळयलें, पूण एक कितें भितर वचना. कित्याक सगळें पाड जाता. देखून आज ह्यो संगती आज जेजू आमच्या गमनाक हाडटा. नवो वायन नव्या सामड्या शिलांनी बरयचें. जर देवाच्या उतराची समजणी आमकां जाय, देवाच्या उतराचें उगडेपण आमकां जाय, रिव्हलेशन आमकां जाय,
आमचें जिवीत पोरनें जिवीत सांडूंक जाय, नवें जिवीत आमी आपणावंक जाय. देखून जेजू क्रिस्ता थंय एक नवें जिवीत आनी पेंतेकोस्त दीस घडलेलें हेंच तांचे तें आसलें भेम भिरांत जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर देवण आयलो, तांचें आदलें जिवीत सगळें पाड जालें, आदलें जिवीत सगळें ताणें सांडलें, एक नवें जिवीत तांणी आपणायलें, पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. ते दळमसर फरिसेवांक, शास्त्रींक, सादुसेवांक, जुदेवांक भिवन भितर बसलेले आपोस्तल जेन्ना तांचेर पवित्र आत्मा देवण येता, जेन्ना तांणी ते 50 दीस ते मागणें करतात वयल्या कुडांत, मरी माय सांगत आसून सक्कट मागणें करतात आनी 50 दिसांची तयारी जाल्या उपरांत तांचे ते असलेले सगळे वायट संगती ताणें सांडल्या उपरांत पवित्र आत्मा तांचेर देवण येता आनी तांच्या जिवितांत एक नवें जिवीत मेळटा. ताचे उपरांत त्यात फारिसेवा मुखार, त्यात शास्त्री मुखार, त्यात साधुसेवा मुखार, त्यात जुदेवा मुखार भियेन आसतना तांणी देवाचे उतार परगट केले. नव्यो संगती नव्या सामड्या शिलांनी तांणी भरले. ते दळमसर तांकां अर्थ जावना, ते धरून तांकां समजोवना. जायते 3 वर्सां शिकोवन दिल्ली जेजून. दिसाक ते उतार परगट करतले जाल्यार तांकां वरविंगड व्हरून तांच्या संगतीचें पुरो विवरण दितालो जेजू. समजशें करतालो जाल्यार तांच्या जिवितांत ते कित्याक वचूंक ना. कित्याक म्हळ्यार पोरण्या जिवितांत नव्यो संगती घालूंक जायनात आनी नव्या जिवितांत पोरण्यो संगत्यो घालूंक जायनात. जर आमचें जिवीत परिवर्तन जाता, जर आमच्या जिवितांत खंडीत बदलावण येता, पवित्र आत्म्याचे अभिषेक जाता जाल्यार आमचे खंयचेच वायट सवय आनी मंदर सुरोवंक जायना ती आमी सांडता. कित्याक जेजू खातीर आमी मरोंकूय तयार, म्हळ्यार मडतीरपणाक तयार आय तशें आमी जाता. देखून हाचे खातीर आमी ह्यो संगती आमकां गरज आसा जाल्यार, ते कुडीच्यो ओडण्यो आमी सांडिच्यो जाल्यार, दोळ्यांचे पुसलावणी आमी पयस करिचे जाल्यार, ह्या संवसाराची बुलोवणी आमी पयस करिचे जाल्यार उपास मागणें गरजेचें. जर उपास मागणें तूं करनाय जाल्यार तुज्या कुडीचेर तुका कंट्रोल आसना. जर उपास मागणें तूं करनाय जाल्यार संवसाराच्या बुलोवण्याक तूं पडचें तुज्यान कंट्रोल करूंक जायना. जर ते उपास मागणें तूं करनाय जाल्यार तुज्या दोळ्यांच्या पुसलावणी ताजे लस्ट आसा पळय ताचे वयर जैत व्हरूंक तुका जायना. देखून पुर संगती आज गमनांत दवरून जेजून शिकयलेली आज जी शिकोवन मतीन दरया. जावंक पुरो त्या साधुसेवांनी, फरिसेवांनी, शास्त्रींनी जेजूक एक सवाल घालें, उपास विशयंत सवाल. पूण तें कितलें बऱ्याक पडलें त्या आपोस्तलांक, कितलें बरें पडलें म्हाका आनी तुका आज. तें सवाल घाल्ल्या वरवीं ही जाप जेजून तांकां दिली. जर म्हज्या जिवितांत खंडीत जावन खंयचें एक सवाल आसा जाल्यार आमी जेजू कडेन विचारल्यार ताका जाप तो दिता खंडीत जावन. देखून नाका आमचें प्युरिफिकेशन गरज आसा. आमची नितळाय भायली नितळाय न्हय, बगार भितरली नितळाय. आमच्या अंतस्करणांत कपट आसूंक नजो, आमच्या काळजांत कोणा कडेन राग मोसर आसूंक नजो, आमच्या मोतीन कितेंय बेजाराय खंत दवरून बसूंक नजो, विरोधपण हागे आसूंक नजो. ह्यो पुरो संगती सांडल्यार नव्यो संगती देव आमकां दिता, त्यो आमच्यान आटापोवंक जाता, त्यो आमकां कान घेवन मुखार वचोंक जाता. देखून हो संदेश आमच्या मतीन दरया आज आनी जेजूची शिकोवन आज आमची कान घेवया. कितें पोरणें आसा तें सगळें सांडया, कितें नवें देवान दिवचें आसा तें सोन कान घेवया. तेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळचें कुशें जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंतीकार, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.